नमस्कार। आयज हांव तोरशा गांवांत आसा आनी तोरशा हांगासर आयज हो हॉट मिक्स आमचो म्हाका दिसता डिले जालो, कित्याक ह्या फावटी खूब वेगान पावस येयलो, तेका लागून आयज जे पळय ह्या हॉट मिक्साच्या इनॉग्रेशनाक आयज हांगा फाउंडेशन स्टोन आयज हांगासर हें केल्लो आसा, तेका लागून आयज आमचे हांगासर उपस्थित आसलेले आमचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, तशेंच मेंबर, एक्स ZP, तशेंच गांवचे म्हाजे भावांनी भयणांनो आयज हांगासर खूब वर्सां जालीं, हे खूब इंटरनल रोड आहा ते खूब वर्सां जालीं म्हाका दिसता दुर्लक्ष केल्ले हांगासर, आनी खंयसरूच तांकां हॉट मिक्स नासले, कितलीं वर्सांच जालीं म्हाका दिसता। तेका लागून आयज जी जाता इतली फास्ट ह्यो फायली पास करून हाडलेल्यो, तेका लागून पावसाक लागून थोडी कामां आमची फाटी उरली, तेका लागून आतां जे पळय आतां हांगासर रोड आसा ते रोड जे पळय हांगासर जे पॅचीस हे भरपाक लागून आयज हे काम स्टार्ट केल्ले आसा। जेन्ना दिवाळी कडेन तेका सगळो आख्खो इंटरनल रोड हे हॉट मिक्स जातले, अशीच कामां आसतली म्हाजी जी आयज तोरशा गांवांत खुबशीं कामां आसा हातीन घेतलेली आसा। ती कामां आतां थोडे पावस जावन मागीर ती बी कामां स्टार्ट जातली, आनी अशेंच बरें बरें काम करता आमचे तोरशा पंचायतीचे मेंबर्स, सरपंच हे बरें काम करता, जे आयज आमच्या लोकांक कितें गरज आसा हांगासर गरजांक ते पावतात, खूब बरें दिसता। आयज आमच्या रमेश बोटे आयज खूब बरें काम करता, कित्याक आयज ते म्हाका दिसता जे स्कुलाक कारण गरज आसली तेणी खूब ते हेल्प करूनय ताका हांव सपोर्ट दिता। तशेंच आमच्या सरपंचय बी बरें काम करता हांगासर, जे अशेंच तेंच्यांनी काम करचें, अशें काम केलें की बाकीचे मेंबर्स आहा ते एक्टीव जाता। तेका लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदता जी पळय तुमची कामां आसा ती आयज आमचो BJP सरकार आसा, जे आमचो डायनेमीक प्रमोद सावंत सर CM आयज आमचो बरें काम करता, तेजें लक्षय बी आमच्या पेडण्याचेर आसा। जे पळय पेडण्यान कितें रोड म्हणा नाका आयज खुबशीं कामां आयज तेणे हॉट मिक्स रोड हे करून दिल्ले आसा, आनी अशीच हेजे फुडें बी कामां जातली। आयज रोड हांगासर कितलींशींच वर्सां इंटरनल रोड हे सगळे हॉट मिक्स जावंक नासले, ते हांव करून दाखयतलो, इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। आज ह्या हॉट मिक्साचे हे कारणाक सर आमचे आमदार आर्लेकर सर इल्लेले आसा, आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ, आमी सगळे पंच सदस्य, जिल्हा पंचायत ZP सूर्यकांत तोरसकर, रमेश सावंत आनी सगळे तुमी नायक वाड्यावरले सगळे सायटी सगळे ग्रामस्थ। तर आयज सरान प्रयत्न करून आमचो हॉट मिक्स जाल्लेलो आसलो, पण आमच्या पावसा खातीर आमचो उरलो, म्हणून आता सरान हे उद्घाटन केले की खंयसर हे आहा ते रिपेअर करपाक लागून आज सुरवात केलेली आसा, आणि हो पावसाळो सोंपलो काय हो रस्तो तो सारको सगळो हॉट मिक्स करतली। आणि ह्या सराची आमच्या अशीच कामां आसता, ह्या रोडा खातीर सरान खूब आमची ह्या घेतली आमकां, पण आमचोच वेळाक सारको आमचो पावस अवूच बेगीन 15 दीस आदीच येयलो, म्हणटकूच आमचें काम हे डिले जाल्लेलें आसा। सर आमची अशीच वचत थंय सराची अशीच कामां आसता, ती कामां पळोवन आमच्या जिवाक मातशें हाय जाताली की आमच्या कडेन कामच जायना म्हणून, पण आयज सरान हयसर हे उद्घाटन केल्लेलें आसा, आनी अशीच आमची सरान कामां करची आनी आमचे गांवाची सगळी उदरगत करची इतके म्हाका नमस्कार। हांव विजय तोरसकर, डेप्युटी सरपंच तोरशे पंचायत। आज पयले सुवातेर हांव खरोखरच आमच्या सराचे हांव आभार मानता, धन्यवाद म्हणटा की कित्येक वर्ष जो आमचो रस्तो तोरशे गावातले सगळे रस्ते हॉट मिक्सिंग जावंक जाय आसले ते जावंक ना, पण सराच्या तो अथाक म्हणटा तशे प्रयत्नान तो आयज रस्ते जाल्ले। आपण आमचं थोडं वेळ ह्या म्हणपाचो, कारण यंदा बेगिनात पावस सुरू जालो, त्यामुळे आता हो रस्तो मातसो पावस जाल्या उपरांत स्टार्ट करतले, पण आमी जे पॅचेस आहा जे खंय जे होणके पडलेल्या फोंडकुला ती आमी ह्या विधीन आमी भरून घेतल्या सगळे, आणि लोकांनी इतके दिवस त्रास जो भोगलो तांकां हांव तेंचे कडेन आमी क्षमा मागता, कित्याक भरपूर प्रयत्न केल्ले पण तो जावंक ना, पण लास्ट सराक आमी फाटी लागून एकदा सरानय ते प्रयत्न करून एक जालो रस्तो। त्यामुळे हांव सगळ्यांचे जे आमचे गावातले सगळे जे नागरिक आहा सरांचे किंवा आमचे जे पंच सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा, आनी देव बरें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।